पळयात रेंट काराचे पक्षाचो स्टँड क्लियर आसा. आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान 23 जुलय 2025 सारखे रेंट कारा बद्दल दिंड काडिल्ली ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊसाच्या पठाराचेर. आणि रेंट काराचे कशे स्कॅमा जातात, लायसन्स परमिटां कशी दितात, पैसे घेऊन कशे स्कॅम जातात ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाऊस नावां घेऊन एक्सपोज केली. ताच्या नंतर सरकारान सांगले आम्ही कारवाई करतले म्हणून. कारवाय तशी व्हडली काय झाली ना. पूण जे तरेन रॅम्पंट तरेन रेंट काराचे चालू आहा, इट लुक्स लायक आमचे जे रस्ते आहा दीट आर डेथ फिल्ड्स. म्हणजे जे तरेन काल एक दाबोळकार म्हणटा भुरगो यंग तरणाटो संवसाराक अंतरलो. कोणाचे मिस्टेकी खंय, कोणा तरी भलत्याच्या मिस्टेकी. दक्षिण गोंयान पयर सालसेटीन पयर एक प्रकरण जालें. म्हणजे तुम्ही ते डॅश कॅमालो व्हिडिओ जर पळयत जाल्यार ते एका बायलेक उडयलो थंय. म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवप, म्हणजे ट्युरिस्टांक ताळ तंत्र ना. आणि जे तरेन ते रेकलेसली गाडयो चलयतात हाजेर खंय ना खंय तरी आतां एक फुल स्टॉप हाडपाचो गरज आसा. आनी सरकारान पयशे मेळटा म्हणून अंडर द टेबल दिवन परमिशनां दिवप रेंटा काराक हे बंद करपाक जाय. कारण हातून हेच न्ही कितें लोकांचे जीवच धोक्यान न्ही, बाकीचेच लोकांचे धंदो हातून काबार जावपाक लागिल्लो आसा. जे आमचे पायलटवाले म्हणा, रिक्षावाले म्हणा, आयज तांकां धंदो ना जाला. सो डॅमेज जो जाता तो दोनूय सायडीन जाता. सो आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान क्लियर कट स्टँड घेतिल्लो इश्यूचेर ऑन द रेंट कार इश्यू आनी दॅट टू ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाऊस. सरकारान आश्वासन दिलें, असेंब्ली जाली, सरकार विचारलें. म्हणल्यार हिंदीन एक म्हण आसा, रात गई बात गई. तशें जाल्लें पण जालें. सो आमी मागतात की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस अँड ही हॅज टू बी सॅक्ड. सिंपल. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हॅज टू बी सॅक्ड. कारण हे अजूनही बंद जायना, भरमसाट चालू आहा. आणि मुख्यमंत्र्यान त्यांना सांगितले की आपण पर्सनली लक्ष घालता म्हणून. कदाचित मुख्यमंत्र्याक वेळ मेळना आसतलो. सो हाजेर कारवाई जावकूच जाय आणि आमी हे मॅटर फॉलोअप करतले. तुमकां दिसता एप बेस्ड टॅक्सी हेजे सोल्युशन आसा कशें? कितें मिक्स करनाका इश्यूज. देट इज कम्प्लिटली डिफरंट. वी आर स्पीकिंग अबाउट प्युअरली अबाउट रेंट अ कार इश्यू विच इज वायलेटिंग कम्प्लिटली मेस रेकलेस ड्रायव्हिंग विथ द टुरिस्ट. आणि कोणाचोच कंट्रोल ना. काल आम्ही ट्विटूय केला पळय. सारखे म्हणजे मेकॅनिझमूच तांकां कंट्रोल करपाक कांयच ना. कोण खंयचे आयले गेले गाडयो घेता, खंयच्या खंय चलयता, फुटपाथ तांकां रस्तो दिसता टुरिस्टांक. मागीर कंट्रोल खंय हे खंय कितें म्हणटा ताका सर्वेलन्स कितें म्हणटा ताका इम्प्लिमेंटेशन खंय कांयच ना. कोण येता, कोण एअरपोर्टार गाडी घेता, कोण रेल्वे स्टेशनार गाडी घेता, कोण बिचार गाडी घेता, आनी खंय घेता, रेकलेस चलयतात, सोरो पिता, बियर घेवन चलयतात, वयर गाडयेर बसता, बॉनेटार बसता, वयर बसतात आणि मागीर ऍक्सिडेंट जाता आणि लोक मरता. The rent a car should be scrapped. No, Vijay, our party president has clearly taken a stand on this, that don't issue licenses anymore. No, what about the old license? So that has a limit now which will expire. Then it's government to whether to decide. But my president had taken a clear stand and exposed the scam on the floor of the house on 23rd July 2025. I'm giving you the date. 23rd July 2025 on the floor of the house, Sanche, a heated debate had happened. And he had named the people, how money was being charged. So that nothing has changed after what that. is the solution right now? Solution is transport minister has to be sacked on this issue. Right, sacking the transport minister. No, so because he is the head. Nothing is rolling. Who is the head of the department? If nothing is rolling, nothing solution is coming out, which means they're not able to handle it. So you have to go out, move out. Let new person come in.